नमस्कार. आज साडेतोड नाईक कार्यावळीत आम्ही अर्चित नाईक गोयच्या युथ काँग्रेसच्या अध्यक्षांची मुलाखत घेतात. अर्चित, तुका आमच्या स्टुडिओन हांव येवकार दिता. अर्चित, म्हाका तुजे कडेन पळयतकीर म्हाका तुज्या बापायची याद येता. शांताराम नायक, तो म्हजो फ्रेंड आनी एक नितळ प्रामाणीक मनीस जाणें काँग्रेसी कडेन कसलीच अपेक्षा केली ना, पूण ऑपोजिशन आसतना पासून तो काँग्रेसी बरोबर रावलो गोंयांत आनी सतत प्रयत्न केले. म्हणजे त्या वेळावयली एक काँग्रेस एक वेगळी उर्जा घेवन वावुरतली. बरोबर. म्हणजे ती सहज पावराचेर आयली अशी न्ही, पूण जे जे कितें पॉलिटिकल काम करपाक जाय, बुनयादी काम गोंया खातीर तें त्या काँग्रेसीन केलें आनी ताजें खुबशें श्रेय शांताराम नायकाक वता. ताजे नंतर तुजी आवय खूब एक्टीव आशिल्ली. सो तुजें पूर्ण घराणें आमकां काँग्रेसीन भितर दिश्टी पडटा. आनी आतां तूं आयला आनी तूं इलेक्शन प्रोसेसांतल्यान अध्यक्ष जाला. खरी खबर न्ही? खरी खबर. सो ही इलेक्शन प्रोसेस कितें जाल्ली? कारण अशें हांवें कमी आयकलां, कारण सगळे लोक दिल्लीच्यान नेमतात. ना सो आमची युथ काँग्रेसीन 2008 राहुल गांधीन एक प्रोसेस स्टार्ट केली की सगळ्या कार्यकर्त्यांक काँग्रेसीच्या युथ जे आसा तांकां लेट नॉट अ फेवरेटिझम हॅपन टुवर्ड्स अ पर्टिक्युलर हो अमकेलो चलो हो तमकेलो चलो. लेट इफ ही इज एक्चुअली केपेबल देन ही शूड बी देर ऑन दॅट पोझिशन. सो त्या खातीर एक इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट केली. त्या इलेक्शन प्रोसेसान आमचो एक म्हयनोभर तो इलेक्शन प्रोसेस चल्लो फ्रॉम 2 नोव्हेंबर टू 2 डिसेंबर, वेअर प्रॉपर मेंबरशीप हॅपन्ड अँड दोज मेंबर त्या मेंबरांनी वोटिंग केला युथ काँग्रेसच्या मेंबरांनी. 4700 सुमार कितले तरी मेंबरशीप जाल्ले गोंयान. तेतूंतले 3930 म्हाका पडले. आनी हय 6 जाण आशिल्ले. पण इट वॉज नॉट ओन्ली फॉर द पोझिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इन्क्लुडिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट्स. सो इट वॉज फॉर ऑल द पोझिशन्स. सो तसे इलेक्शन प्रोसेस जाले. बट इट्स अ इंटरनल इलेक्शन. आता बाकीचे जे सुद्धा 2nd, 3rd, 4th जे कितें पोझिशनाचे आसा, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग एज अ टीम. कोण हेतून कोण जिखलो आनी हारलो म्हणून अशें ना. एवरीबडी इज इन्क्लुसिव्ह, एवरीबडी हॅज गॉट अ पोझिशन अँड वी आर ऑल वर्किंग एज अ टीम. बरं, म्हाका इशू हांगा दिसता तो कितें जाणां, निश्ठा, पार्टीची बद्दलची लॉयल्टी. सी हायकमांडांनी आतां गोंय म्हणलें की मातशी भिता काय दिसपाक लागलो म्हाका. सो तुमची इलेक्शन प्रोसेस जर फाल्यां जर इलेक्शन प्रोसेस पार्टी प्रेसिडेंटा खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा खातीर जर करत जाल्यार थंय कोण जिखून येतलो हो तांकां संभ्रम तांकांय आसत, पूण तांणी काडून वयल्यान ते नेमतात. सो तुका हो लॉयल्टी पळय जो कितें इशू आसा गोंयांत, कारण तूं पळयता 10 जाण उठून ते अर्दान गेले. मागीर सतत एका तेंपार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आमदार जिखून हाडटालो ते घाऊकपणान काँग्रेसीन वताले. आज अशी परिस्थिती जाल्या की काँग्रेसीन जिखून येतात, घाऊक बीजेपी व्हरता. सो हो लॉयल्टी इशू तुका युथ काँग्रेसीक लागना? ना, लॉयल्टी इशू डेफिनेटली लागता. आनी जेन्ना आमी इवन वेन वी आर गोईंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, आमी फक्त मतं मेळपा जाय वो जिखपा जाय खातीर आमी करूना. म्हाजो सिन्स आय एम व्हेरी लॉयल टू द पार्टी. आय एम कमिंग फ्रॉम दॅट एंड आय हॅव अ सो म्हाका ते इवन हांव जेन्ना तूं केन्नाच दुसरे पार्टीन वचूंक शकना. दो महाराष्ट्रांतले सामके लॉयल काँग्रेस म्हणपी लोक गेल्यात आज बीजेपी, पूण तूं वचूंक शकना कारण तुजे कडेन बॅगेज ना. बरोबर. सो तुका तूं अजुनूय नितळ आसा आनी तुका काम करपाची एक तडफ आसा. बरोबर. सो आमी तुजे कडल्यान तूं पार्टी बदलतलो हें खंयचोच मनीस चिंतपाक शकना. जेन्ना इवन आमचे ऑफिस बेररांक आमी इलेक्शना प्रोसेसांक आमी उबे करताले तेन्ना सुद्दां आय हॅड टू डू अ लॉट ऑफ बॅकग्रावंड चेकिंग की बाबा हे लॉयल रावतले आनी हे इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक लॉयल रावपा जायना. म्हणजे कितें, खंयचो आमदार आसा खंयचे मतदारसंघान आमचो, त्या आमदाराक लॉयल, कित्याक फाल्यां हांगचे थंय कोण गेले, शिफ्ट जाले, तांकां सोडून हे म्हाजे भुरगे वचपा जायना, कित्याक तो मागीर म्हाजेर येतलो दाग. सो दॅट ऑल दॅट प्रोसेसींग करून आमी मागीर ती एंटायर टीम आमी फॉर्म्युलेट केली. ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावं, स्टेट कमिटी जावं, आनी तशें आमची फूल कमिटी आयल्या जिखून. आनी जे 2nd, 3rd सुद्दां आयले, दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड. दे आर पार्ट ऑफ माय कमिटी ओनली. आनी ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर गोवा आनी गोंयकारांचे. म्हाका अर्चित तुका एक प्रश्न करत दिसता ह्या संदर्भात. विजा वीज बीजेपीचें फंक्शनींग तूं ह्यारी पळयलां. एक जशी RSS काम करता तशें ताणें तेच सगळी तत्व ताणें बीजेपीच्या संघटनेन हाडल्यात. म्हणजे ते तांकां युथ काँग्रेस, युथ बीजेपी आसूं किंवा आनी कितें आसूं, तांचे AVP आसूं, तांकां बेकार बसूंक दिना. सतत तांचे खातीर कार्यक्रम, तांकां प्रशिक्षण दितात, तांकां रस्त्यार हाडटात. पयर आतां युनिव्हर्सिटीन इश्यू जालो, विरोध करपाक AVP आनी तांची युवा बीजेपी दल. आय विल समवेट डिसअग्री विथ यू ऑन दीस. कित्याक म्हणटा ते सदां रस्त्यार देंवना,
ते एक्च्युअली बेकार बसल्या Oh. बिकॉज ते पयर फक्त ते एबीव्हीपीचो तो युनिव्हर्सिटीचो इश्यू घेऊनच भायर सरले. नीट पेपर लीक जाले तेन्ना खंय गेल्ले, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्ले तेन्ना खंय गेले, कुरचोऱ्या तो कोणा तेंचोच कावन्सिलर तो चलो तेजे इतले व्हडले एक्विजिशन जाले तेन्ना ते खंय गेले. सो ते बेकारच बसल्या, ते घरा कडेच बसल्या आनी ते खंय दिसना. ते पयर सुद्दां युनिव्हर्सिटीचे जेन्ना प्रश्न जालो, किडे सापडले तेन्ना सुद्दां तेज्या एक दीस पयलीं आमचे NSUIचे नॅशनल स्टुडंट्स युनियनचे भुरगे गेल्ले. तांकां एंट्री दिवं ना थंय, 4 जाणांक धरले, मेमोरेंडम दी आनी वचा म्हणलें. तांकां भितर पुलीस येता फुडें. पण हांगा 30, 40, 50 भुरगे येता, व्हडले घाराणे घालता, व्हडले ड्रामा करता, तेन्ना तांकां अलाव कशें करता आनी करता बरें अलाव करता आनी मागीर ते ताट उडयता फुडें. एवरीथींग इज अलाउड फॉर देम. आनी मागीर तो रेजिस्ट्रार इमिजिएटली म्हणटा ना हेका काडा म्हणून कोण तो आशिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्टर. सो दीस इज अ फूल प्लॅन स्ट्रॅटेजीक ड्रामा आनी तांकां क्रेडीट दिवपाक म्हणून ताणें ते केले. आमचे NSUIचे भुरगे जेन्ना घेता आमकां पुलीस हाडटा मदीं, आमकां इवन इन्क्लुडींग ज्या दिसा आमी आमची शपथविधी आशिल्ली, आमचे जे न्यू कमिटी येतकीच 4 म्हयन्या पयलीं वी हॅड अ प्रोग्राम वेर आमी सगळ्यांनी ओथ घेतलो. ओथ घेतकीच इमिजिएटली त्याच दिसा एक दीस पयलीं गोवा वॉज डिक्लेअर्ड अ स्टेट विथ द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ इन द कंट्री. सो तेन्ना आमी मागीर एक मेमोरेंडम घेवन गेले CMाक. आमी तो एज्युकेशन मिनिस्टर, आमकां फूल हक्क आसा, रायट आसा तांकां विचारपाक गोंयांत अशें कित्याक जाता आनी आमी खंय चुकता, यूथ खंय चुकता की अशें चल्लां. आमी एक मेमोरेंडम घेवन आमकां आडयलो वाटेर, आमकां वचपा दिवना. आमी म्हणलें पुलिसा बाबा आमी पिसफुली वता, आमी अपॉयंटमेंट मागलें म्हणून तेंचे कडेन, आमकां वचपा दिवना. सो तांकां जाय तेन्ना ते तेंचे जे हे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ते तेंच्या डायरेक्शनाचेर चलता. दे आर नॉट ट्रायंग टू खंय तरी ते डिपार्टमेंट यूज करता आमचो युथांचो युवकांचो वॉयस दामपाक. म्हाका एक सांगा, तुवें सांगलें तुज्या इलेक्शनान 3,500 मतां पडली. हय, 3,930 मतां, टोटल 4,700 तुजे एक्टीव मेंबर, कारण त्या लोकांनी वोटींग केलां. हय हय. सो वोटींग केला हाजोर ते एक्टीव मेंबर आसात. हय हय. हे तुजे लोक दिसती पडनात, हो तुजो फोर्स, हय, हो खरो काँग्रेसीचो फोर्स, हय, बरोबर. हो खंय दिसती पडटा. तुमच्या आंदोलनान चडशे 100 लोक, 150 लोक. ना आमचे ना, करेक्ट यू. आमचे आतां इवन सावथ गोवा सुद्दां आमचो एक आंदोलन मध्ये जाल्लो नीट पेपराचेर, तेन्ना एक 700-800 लोक तरी आशिल्ले भुरगे, यूथ आशिल्ले. 800 खंय आनी 4,000 लोक. ना ते पळय सगळे एवरीबडी, यू कॅन्ट मोबिलायज ऑल ऑफ देम एट 4,000-4,001 प्लेसेस. वाय नॉट? नो, सी आय विल एक्सेप्ट एक्टीव मेंबर जर आसत जाल्यार नॉट एक्टीव मेंबर, दे आर जस्ट मेंबर्स हू हॅव वोटेड. नाही, पण सी पार्टी वोटींग करता तो खरो म्हळ्यार एक्टीव ना जाल्यार ताका वोटींग करपाक मेळत, हें आमी ग्रहीत करून धरपाक. सो अशें म्हण हांव तुजे कडेन पॉझिटिव्हच नजरेन पळयता, कारण अर्चित नायका कडेन म्हजी नजर मुलाखत घेवपाची पॉझिटिव्हच आसा. म्हाका तुजे कडल्यान तेच समजून घेवपाक जाय की तुवें हो फोर्स एग्रेसीव, उत्साही आनी ताजे भितर जी पळय चेतना निर्माण करपाक जाय, जाल्यार तुजे कडेन प्रोग्राम कितें आसा? ना, आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. आमचो जेन्ना नीट पेपराचो जेन्ना इश्यू जाल्लो तेन्ना जे सावथ गोवा जे भुरगे आशिल्ले ते 800 सुमार एक आशिल्लो. आमचो एक व्हडलो प्रोटेस्ट जालो मडगांव जाल्लो. सावथाचो वेगळो आमचो स्ट्रेंथ आसता, नॉर्थाचो वेगळो, आनी नॉर्थाचो आमी नॉर्थाक वापरता. आमी सावथाचो हाडून नॉर्थाक व्हरना. नॉर्थ गोवा सुद्दां आमचो परत एक मोर्चा जालो, एक 400-500 भुरग्यांक घेवन, जेन्ना माणिकराव ठाकरेजी आनी अंजली निंबाळकर जी आमकां जॉयन जाल्ले. सो वी आर ट्रायंग अ लेवल बेस्ट टू मोबिलायज मॅक्सिमम यूथ. आय हॅव टू एक्सेप्ट की आनी एक्सेप्ट केल्यारूच देन आय विल बी एबल टू सम वे गो फॉरवर्ड. दॅट आमचे कडेन यूथ मातशे खंय तरी फाटी रावले काँग्रेसी कडेन, आनी हे आमी एक्सेप्ट करपाकूच जाय. आनी सम वे डावन द लायन आमकां तो कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक लागतलो. येता ते इलेक्शना पयलीं यूथ थोडे गेले आरजी कडेन, थोडे आनी इतर हांगा थंय गेले. ऑल्सो 15 वर्सां जाली BJP सत्तेर आसा, 15 ऑलमोस्ट 15 इयर्स जाली. सो थंय खंय तरी तेंचो प्रेशरूय आसता तेंचेर, तांकां बाबा जॉब दिवपाना. सो यूथ भायर सरपाक सुद्दां भिता. यूथ भायर सरपाक म्हाका बोच प्रश्न जाय. यूथ भायर सरपाक भिता, पूण तोच यूथ आरजी कडेन एग्रेसिवली आशिल्लो. सो आरजीन अशें कितें तरी एक तांचेर अशी मोहिनी घाल्ली, ताका लागून आनी तोय बी डावन ट्रोडन वर्गांतलो यूथ आरजी कडेन एट्रॅक्ट जाता. सो म्हाका म्हजो फुडलो प्रश्न तुका तोच आसा की आयची पॉलिटिकल सिस्टमूच युथाक इन्स्पायर कित्याक करना की मुवमेंटान येवचे, चळवळीन भाग घेवचो. राजकीय सामाजीक चळवळी गोंयान भितर इतल्यो जाल्यात यूथ दिसती पडना. काल आतां येदे व्हडलें आंदोलन जालें पणजेन भितर, इनाफ इज इनाफ, तातूंत भितर 35 वर्सां सकयलो तरुण भुरगो दिसूना. आमच्या वेळार आमी रस्त्याक एज्युकेशनल ट्रेनिंग
कॅम्प मानताले रस्तो हो आमचो विद्यापीठ आशिल्ले शाळांनी वर्गांनी भुरगे कमी बसताले पण रस्त्यार मुवमेंटांनी ते शिकल्यात आनी ते खरें बरें जिवनाचे तंत्र आनी मंत्र ते रस्त्याचे शिकले. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. आमच्या आतां ब्लॉक मिटींग युथांची खूब कडेन जाता. आमची फर्स्ट मिटींग जी जाल्ली न्यू कमिटीची ती सांखळे जाल्ली. आमी म्हणलें पयलीं सांखळेंनी आमी आनी सगळे थंय वचपा भिता. आमी ऑलमोस्ट आमचे म्हाका एक 70-80 भुरगे आनी सांखळचेच हे स्थानीक आमचे भायले एक 10-15 आसतले पळय 50-60 थंयचे भुरगे ते आमचे बरोबर आयले. द मोमेंट दे वर कॅप्चर्ड ऑन कॅमेरा आनी ते दिसले आयडेंटिफाय जाले सगळ्यांक मॅक्सिमम हांव 70-80% सांगता तुमकां तांकां धमक्यो आयल्यो. तुमी कित्याक गेले, तुमी काँग्रेसीचे बॅनरा अंडर कित्याक दिसले. सो हेज्या खातीर डायरेक्ट जेन्ना धमक्यो येता भुरगे खंय ना खंय तरी भिता. दे आर स्कॅर्ड की बाबा आय एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फॅमिली. म्हाजे फाल्यां जॉबार येतले, म्हाजे जॉबार आयल्या हांव घरा कडेन कसो जोडून घातलो. जॉबार येतलो ही जर तांकां सरकारी जर नोकरी जाय जाल्यार जॉबार येवं शकता. आमचे वेळा आमी म्हणटाले आमकां सरकारी नोकरी नाका न्ही. कारण तुमच्या वेळार कितें जाल्लें तुमी ऑपोजिशनाक तेन्ना आमकां तेन्ना यू वर देर ऑन द अदर सायड दॅट टायम करेक्ट. आमी काँग्रेसीक विरोध करताले कित्याक वी हॅड मेड द यूथ सेल्फ सफिशियंट. यूथ तेन्ना जॉबा फाटल्यान धांवना आशिल्ले. आज यूथ आसा, युथांक ऑप्शन ना, ते जॉबा फाटल्यान धांवचे पडटा. कित्याक तांकां सेल्फ सफिशियंट करूं ना. हे व्हडले थोडे घराणे घालता पळय थोडे आत्मनिर्भर बी म्हणून. आत्मनिर्भर करा न्ही तुमी. आमचे युथांक सद्या यू ट्रेन देम, यू डू देअर स्किल डेव्हलपमेंट. तांकां दाखयात की बाबा जॉब इज नॉट द ओनली वे टू अर्न. यू बिकम बिग न्ही. आजकाल व्हडले व्हडले कंपनी पळया तुमी, झेरोडा पळया, बाकी कितले इतर कंपनी आसा. सगळे कंपनीचे जे आतां युथच आसा ते ओनर्स, दे आर क्वायट यंग, दे आर बिलो द एज ऑफ 40. हाव हॅव दे मेड इट सो बिग? बिकॉज त्यांचे स्किल डेव्हलपमेंट जाला. ते वेगळे वेगळे भुरगो रस्त्या वयले खंयच्याच आंदोलन भाग घेना. आतां तूं सांखळे गेलो ते एक एक्झाम्पल, मुख्यमंत्र्याचो एक उदाहरण. पूण कितल्यो चळवळी जातात. फॉर एक्झाम्पल आतां 39A थंय जर भुरगे जर युथ आयले कदाचित सत्ताधारी पक्षाक बरें दिसपाचें. 39A जो ज्या मनशान प्रोटेस्ट केलो तो युथच म्हणटा हांव. ही इज 1 year older देन मी, विरेश बोरकर. सो तो इट वॉज अ चळवळ. आय विल से पार्ट ऑफ तो MLA. सो अशे कितले भुरगे आमकां जे पळय आमकां तो पळय एक आवाज निमाणे युथाक भितात. रस्त्याचेर जर हांव तुका म्हणला रस्त्याचेर जर 5,000 जर युथ आज आयलो सरकार भितलो. डेफिनेटली खंयची इन्स्टिट्यूशन भितली. फॉर कला अकादमीचो येदो व्हडलो इश्यू जाला ते मोडून पडला. ताचे ओपन एअर थिएटर फाटल्या आतां आज दुसरें वर्स सुरू जायना. आनीक एक वर्सभर सुरू जावपाची तयारी ना. काल आर्टिस्टान वचून कितले 10 जाण 15 जाण 20 जाण ते आयले ताणें प्रोटेस्ट केले. युथ ना. सो नाटक, संगीत, बाकीचे कला हातून भितर जो पळय युथ एका तेंपार मोठो आवेशान भितर 15 वर्स. आता तुम्ही फर्स्ट टाइम वोटर जे पळयता युथ स्पेशली 18 वर्साचे, ताणे 15 वर्सां जाली बीजेपीच पयल्या गोंयचे स्पेशली सारखे. सो तांकां कित्याक बीजेपी सोडून तांकां ते दिसना. सो आमी खंय तरी तेंच्या कडेन पावपा जाय आनी तांकां सांगपा जाय. आतां आय एम सीइंग नाव रिसंटली लास्ट फ्यू मंथ्स की लोकांक युथांक रियलायज जावपा जायला. युथांक रियलायज जाता म्हणून ते कॉक्रोच सारकी पार्टी जन्मान येता. दॅट इज ऑल्सो कॉक्रोच पार्टी सुद्दां हांव तेच म्हणटा. गोंयान आमचे वेळ जाल्ले जाल्यार एक नवी स्फूर्ती लोकांक मेळपाची. आज ती जायना. हांव तुका तेच म्हणलें न्ही, जंतर मंतर आंदोलन चालू जाला. तो जो वांगचूक तो कार्यकर्तो ताका काल उखलून व्हेला. खरें म्हणटा 1 लाख तरुण येवपाक जाय आशिल्ले. सो हें जें कितें भंय म्हाका सरकारचो भंय हे ना. पण सरकारचो भंय हो म्हाका पटपाकूच मान्य ना. कितलेशे अशे बिन चेहऱ्याचे भुरगे असतात तांकां सरकार सगळ्याक खंय वळखता. 1 लाख जर भुरगो आयलो तो भुरगो अनामीक आसता. तो ताजे भायर नांव नासता. मागीर तो 1 लाख ही एक केवळ संख्या जायना. तो ती एक स्फूर्ती, ती चेतना निर्माण जाता. तुमकां येता त्या दिसान 100%. आतां तुमकां सांगता आमची ती गोंय राखण यात्रा आसा पळय ती फूल इज ऑर्गनायज्ड इज गोइंग टू बी इज ऑर्गनायज्ड. इट्स इन द प्रोसेस विल बी डन बाय युथ काँग्रेस. युथ विथ आर लिडर्स ऑफ कोर्स. युवरी जावं गिरीश भाई जावं म्हाका सांग तेन्ना यू विल नॉट यू विल ऑल दीस क्वेश्चन्स. आय विल नाव कम टू डायरेक्ट प्युअर पॉलिटिक्स. काँग्रेसीन जे पळय कितें आज चल्लां
फ्रँक उलय काळजाचेर कारण तुका पळय एक लेगसी आसा हय हय तू काय पदा फाटल्यान धांवत ना तू आतां युथ काँग्रेस जावन तुका आमदार जावन जिखून हाडपाचें कोण ना तुकाच धडपड करची पडटली तुकाच तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ठरवची पडटली तुकाच तुजे मतदार क्रिएट करचे पडटले आज काय लेगसीक लागून कोण जिखून येवपाची गोंयांत परिस्थिती ना आनी तुका मतदारसंघय ना तसो पळोवपाक गेल्यार ऑलरेडी तुजो जर कुंकळे मतदारसंघ आसात ऑलरेडी दोग जाण ट्राय करतात सो हो विरोध आशिल्लो पूण ताजे फुडें वचून विचारचें जाल्यार तुका आज जी पळय काँग्रेस आसा गोंयांत ती काँग्रेस तूं कशी पळयता नो म्हाका हांव काँग्रेस आतां सद्याची जी काँग्रेस पळयता ती इट्स अ काँग्रेस वेर जबाबदारी जी आसा पक्षान ती सगळ्यांक वांटून घातल्या आमचे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट आसात प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा एक वर्किंग प्रेसिडेंट आसा आमचो अध्यक्ष आसा हू हॅज एक्सपिरियन्स हू हॅज वर्कड इन द ऑर्गनायझेशन हू हॅज वर्कड एट द सेंट्रल लेवल हू हॅज बिकम इन चार्ज ऑफ डिफरंट स्टेट्स सो ताणें खूब आनी ही हॅज वर्कड फ्रॉम अ बूथ लेवल कार्यकर्तो आजकाल खूब कमी कार्यकर्ते काँग्रेसीन आसा गोंयांत जे बूथ लेवला वयल्यान वयर सरल्या ही इज वन ऑफ दॅट रेअर एक्झाम्पल्स सो आनी जबाबदारी ते एकटोच तो डिसिजन घेना डिसिजन वर्किंग प्रेसिडेंट आमदार वी हॅव अ पॉवरफुल स्ट्रॉंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो ही इज अ माय ओल्ड फ्रेंड युरी अँड ही इज ऑल्सो डुईंग हीज लेवल बेस्ट तो आख्खे गोंय भोंवता आनी राखण यात्रा जी जो आतां करपा आसा गोंयभर that will be a game changer, you will see. And it is not only Yuri who's organizing it, it is the entire Congress family. आमचे जे सेल्स आसा मायनॉरिटी जावं मागीर ओबीसी जावं आमचे महिला आसा व्हेरी वॉसिफरस वी हॅव अ महिला प्रेसिडेंट नाव प्रतीक्षा आमचे बाकीचे राजन घाटे सेवादल इज ऑल्सो आमचे च्या जाता NSUI इज ऑल्सो नाव टेकिंग अप अ लॉट ऑफ इश्यूज आम्ही युनिव्हर्सिटी जिंकल्या इतले 15 वर्सांनी सो दे आर ऑल्सो डुईंग अ लॉट सो वी हॅव अ व्हेरी गुड टीम आणि आमचे MP सुद्धा जे आसा काँग्रेसचे सगळ्यान व्हडलें आता तुम्ही इलेक्शनाक वतात 6 ते 8 महिन्या भितर सगळ्यान व्हडलें तुमचे मायनस पॉयंट आसतो क्रेडिबिलिटी ही क्रेडिबिलिटी कारण तुम्ही जिखून तुमकां मत दिवप म्हळ्यार बीजेपीक मत दिवप अशे तरेचे एक वातावरण एक सामान्य मतदारा भितर आसा सो तूं हें कशे तरेन सांबाळटलो नो आमी आतां डिफेक्शन तुम्ही मत दिवप म्हणटात ते आमचे जर 21, 22, 23 येतले 24 येतले जाल्यार प्रश्नच येवपाना एक तर डिफेक्शनाचो ना येवचो ना दे विल नॉट बी इफ यू गिव अस एब्सोल्यूट नंबर्स देर इज नो चान्स दॅट दे विल बी डिफेक्शन ते लोक सुद्धा आता सुद्धा तुम्ही पळया एक 22 जिखून हाडपाक तूं चित्ता हांव म्हणटा तुमी 21चेर पावले आनी 21चेर पावता तेन्ना घटक पक्ष धरून 21 पावले अशें आमी धरतात सो तुमकां एक असो तरेचो दबाव वचक निर्माण करचो पडटलो ते तुमचे आमदार फुटनात हे पळय लक्षात धर दोन कारणां खातीर आज फुटतात एक कितें तरी लाभाचे पद मेळटा किंवा पयशे मेळटात किंवा कितें तरी आमिशां तांकां मेळटात किंवा दुसरें कारण आमी जाणात न्ही की ईडी आसा CBI आसा वेगवेगळे कारण आसात सो ह्या सगळ्या दबावाच्या भायर तुमकां जर वतले जाल्यार तुमकां कॅन्डिडेट बरे सोदचे पडटा आमचे कॅन्डिडेट आमचे ह्या खेपे सामके क्लीन आमचे लास्ट टायमी आशिल्ले पण आमचे लॉयल्टी विल बी वन ऑफ द मेजर क्रायटेरियाज वाय विल बी चुजींग आनी तुमी ईडी CBIचो हे आतां भंय आमी घालपाक शकपाना कित्याक तुमकां सांगता कित्याक ह्या वेळेस समज कितें अशें वयर सकयल जालें जाल्यार गोंयची जनता जी आसा पळय दे विल बी 10 times 100 times वर्स दॅन गोंयची जनता पेल्यान दवरया गोंयची जनता काय करपाचें ना ना 100% आतां लोकांचो काँग्रेस कितें करतली यूथ काँग्रेस हे जावपाक दिवपा ना मुंबय भितर एका तेंपार शिवसेना आनी बाळ ठाकरे असो आशिल्लो तो ताजो कोणी मनीस जर फुटत न्ही ना ना आमी तो यूथ काँग्रेस हें तुमी खरें म्हळ्यार हें युथाचें काम की आपलो सामान्य मतदार तुज्या खंयचेच भानगडी पडना तो फुटला फुटू म्हणटा आनी आमदार म्हणटा न्ही आमदार लोकांक लागून आपण आमचे आमदार यूथ काँग्रेस येदी व्हडली शक्ती जावपाक जाय की आमदार फुटपाक ना ना आमी आतां 100% तुमकां सांगता आमी आमचे आमदाराक एक तर फुटपाक दिवपाचेच ना तो प्रश्न ना आनी जर फुटले जाल्यार आमी तांकां कशें कितें करपाची धमकी समजा तुमी आमी करतले बट दिस विल नॉट हॅपन इतलो फोर्स आमचे कडेन आसा आनी तो दिसान दीस आमचो बिल्ड जाता आतां आमचे यूथ आतां हालीं इंडक्शनां खूब जावपाची आसा आमची इन कॉन्स्टिट्युएन्सीज स्पेसिफिकली इंडक्शना परस तूं एका विचारधारेंतल्यान तो पळय आयला जी तुज्या घरान भितर विचारधारा आशिल्ली ती विचारधारा सर्वसामान्य तरुण भुरग्यां कडेन पर्क्युलेट जावपा खातीर तुवें प्रशिक्षण घेवचें पडटलें तूं तांकां ट्रेन करचें पडटलें तूं तांकां कॅम्प सुरू करचे पडटले तांचे भितर
तज्ञाक आपोवन तांचे मुखार सतत उलोवचें पडटलें, पुस्तकां वाचपाक दिवची पडटलीं. हें सगळें सोंपें न्ही आनी तें तुका एक वर्स भितर करपाचें. लेस देन अ इयर. लेस देन आता 3-4 महिनेच झाले हे घेऊन. नेक्स्ट मंथ ऑगस्टान आमची ट्रेनिंग कॅम्प सुद्धा आसा, वेअर इट विल बी एन इन्क्लुसिव्ह फॉर ऑल द युथ्स अक्रॉस गोवा, की आमची ती विचारधारा जी काँग्रेसची आसा, आमची इट्स अ विचारधारा, इट्स अ आयडियोलॉजी. ती आयडियोलॉजी कितें हे लोकांक सांगपाक, हे युथांक सांगपाक आमची नेक्स्ट महिने ते आसा ट्रेनिंग. आनी वी आर हॅव्हिंग डिफरंट इंटरॅक्टिव्ह प्रोग्राम्स. वी आर गोइंग टू हॅव टुर्नामेंट्स ऑल्सो. सो समथिंग, इट इज नॉट टू गेट वोट्स, इट इज टू ब्रिंग एव्हरीबडी टुगेदर. गोंयच्या भुरग्याक राजकारण आवडटा, टू बी व्हेरी फ्रँक. तरुण भुरग्याक, आज 22 वर्साचो भुरगो, ताका तूं जर पॉलिटिक्स जर उलोवपाक लागलो जाल्यार तो इंटरेस्ट घेता. चडशे घेनात. कितें तांचे भितर तांकां आतां कितें 22-23 वर्साच्या भुरग्यांक तांकां आतां सोशल मिडिया तांचो इतलो टायम घेता, त्या सोशल मिडियाची ते प्रतिक्रिया पॉलिटिक्स. इट इज व्हेरी टेम्पररी. आय हॅव सीन दॅट, नोटीस दॅट इट इज व्हेरी टेम्पररी इंटरॅक्शन दॅट दे हॅव ऑन सोशल मीडिया वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. थोड्या वेळा पयले कितें चल्ला, वायट चल्ला, पण देन आफ्टर दॅट मे बी दे डोंट ट्राय अँड टेक एक्शन ऑर टेक इट इन टू. अशे थोडेच लोक आसा भुरगे मेळटा तुमकां. चडशे भुरगे कितें आहा, गोंयच्या भायर वता, हांगा जॉब ना म्हणून गोंयच्या भायर वता, इंडियेच्या भायरूय वता, आनी तांकां मागीर वहाँ पे क्या चल रहा है, अभी कितें जाता, थंय कितें चल्लां, मागीर आमकां कितें जाता, सोडून दिया, आमी आमच्या कामाचेर कॉन्सन्ट्रेट करया. तेच समज यूथ गोंयान राविल्ले, गोंयान समज जॉब्स तितले आशिल्ले, गोंयान रावून काम करताले, दीस रात गोंयानूच वावुरताले जाल्यार प्रॉब्ली दे वूड हॅव टेकन इट मोर सिरियसली. आतां गोंयच्या भायर गेला मागीर ते प्रश्न सॉल्व करपाक, राजकारण गोंयांत करपाक कोण पयसल्यान गोंयांत येतलो. चडशे तुमी पळयलें जाल्यार ऑल युथ्स आर मायग्रेटिंग आउट ऑफ गोवा. ते इदर यू गो टू बॉम्बे, बँगलोर, तितल्याच संख्येन भायल्यान मोठ्या प्रमाणाचे लोक येतात. भायल्यान मोठ्या प्रमाणात येतात, तांकां प्रेफरन्सीस चड मेळटा. गोंयकार भुरगोच ना जॉब घेवपाक, प्रायव्हेटान भितर इतले जॉब. म्हणून हांव म्हणटा ते स्कील डेव्हलपमेंट जे आसा, प्रत्येक ट्रेनिंग जे युथांक दिवपाक जाय, मेक देम इंडिपेंडंट. अँड जॉब्स आर नॉट द ओनली थिंग. आज सरकारान तांकां इवन नवे इंडस्ट्रीज ऑर न्यू मेक इन इंडिया बी ते करता म्हणटा पळय, ते करपाक कितले लोकांक गोंयांत हेल्प केला, कितले इंडस्ट्रीज आयल्यात, कितले आयल्यात. यू टेल मी द नंबर. एब्सोल्युटली आय थिंक देर ऑल झिरो. हें तुमच्या आमदारांनी असेंब्लीन वयर काडपाक जाय, असेंब्लीच्या भायर वचपाक जाय. आतां इलेक्शन आयलें की तो यात्रा काडपाक सोदता. इलेक्शनाक यात्रा सगळेच आतां काडटले. आतां फुडले 2-3 म्हयन्यान 3 यात्रा भायर सरपाचे आनी त्यो बीजेपी आपली यात्रा काडटली. सो एक तेंपार पर्रेकार 2012 यात्रा काडून हिरो जाल्लो. आज यात्रा इज ए इलेक्शन गिमीक. सो ताज्या भायर वचून यात्रा म्हणटा ती आतां काडटा. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आमचे रेग्युलर मिटिंग्स इन कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आमचे खंय हांगा च्याचे ठेल्याचे बसप ना, हांगा ते आमचे चालू आसा. दॅट इज अ वे. आमचो उद्देश जो यात्रांतल्यान आसा तो नॉर्मली आमचो असो प्रोसेस चालूच आसता. म्हाका सांग, आतां 6 महिने 8 महिने भितर इलेक्शन येता, युथ काँग्रेस कितले जागे मागतले? फ्रँकली सांगा. ना डेफिनेटली आमी मागतले. बट मागतना आमी हेय पळयतले की हांव ज्या मनशा खातीर युथाचे म्हाका खातीर मागता तेजी वेनेबिलिटी कितें. बिकॉज हांव मागपा जाय म्हणून बेश्टो मागपा ना. हांव डेफिनेटली आय वॉन्ट अ सर्टन पर्संटेज फॉर द युथ, नो डावट. आनी कितले पर्संटेज एका तेंपार हांव आतां ते 15-20 म्हणटाले, हय 10 म्हणटाले, बट इवन ते पर्संटेज कीप इट असायड. हांवें 10 जरी मागले, पण जर 10%च्याकून चड भुरगे म्हाजे आर केपेबल ऑफ विनींग, इवन आय समोर भुरगे आसा आमचे कडेन. अशे एक्चुअली आसा जे थोडे कडेन झेडपी सुद्धा कंटेस्ट करपा आशिल्ले, बट सिन्स रिजर्वेशन जाले म्हणून ते कंटेस्ट करपाक पावना. तशे भुरगे आमचे कडेन खूब कडेन आसा. आनी तांचे कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, डेफिनेटली आसा. बट आनी आमचो मेन उद्देश कितें आसतलो जाणा, की थोडे भुरगे रावपाक सोदतात सामके, पण तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीज खंय तरी आमी वीक आसा. सो आनी जे काँग्रेस वीक आसा पळय, वे काँग्रेस सेज ओके बाबा आमी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कांय करपाक शकना, आमी कितले हात पाय मोडले काय, थंय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी युथ काँग्रेस विल आस्क फॉर दोस. तुमी आमकां एक चान्स दिया, थंय तरी दिया. लेट्स कितें थंय एटलिस्ट कितें जातलें, एक आमी युथ काँग्रेस काम करपाक संदी मेळटली आनी तें ऑर्गनायजेशन बिल्ड जातलें. सो दॅट इज बिकॉज माय हेतू इज बिल्ड अ ऑर्गनायजेशन. माय हेतू इज दॅट, अँड माय हेतू इज मेक शुअर दॅट वी विन. सो आनी हांव स्वता खंय रावना. तातूंत तो तुका प्रश्न मागीर येता. म्हाका जाय तशें की आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां विस्कळीत जाल्ले पळयतात, आनी तांचो पळय जो यूथ आसा, जो इतले वर्सां तांचे कडेन सामको एग्रेसीव यूथ,
तांचें ऑर्गनायझेशन इतलें बरें आशिल्लें हे यूथ हय. प्रत्येक गांवांनी 70-80 यूथ एकठांय येताले एका घरान रावताले डिस्कस करताले सकाळ उठून कामाक वताले सो अशें ताणें एक वेगळ्याच तरेची एक संकल्पना घेवन ताणें यूथ फोर्स गोंयांत बांदलो हो यूथ फोर्स आज विस्कळीत जाला तो खंय वतलो म्हूण कळना तो रिजनल पार्टी कडेन वतलो काय तो काँग्रेसीन वतलो ते म्हणटात काँग्रेस तांकां आवडना पूण एज ए अर्चित नायक जाका एक भितरल्यान उमाळे काँग्रेसचे विचारधारे कडेन आसात तो तांकां लागीं वचून तांकां एट्रॅक्शन दिवंक शकता आपल्या पार्टीचें हांव आरजीचे स्पेसिफिकली म्हणपाक गेल्यार आरजी येस डेफिनेटली दे वर अ फोर्स लास्ट टायम आय हॅव टू एक्सेप्ट इट बट तो उजो आतां सध्या पालोला त्यांच्या मदींच झगडी जाल्या डिव्हिजन जाला आनी लॉट ऑफ यूथ तुमी म्हणटा पण सावथान स्पेशली हांव सांगता कुशावती एरियान खूब जाण आरजीचो यूथ आमकां यूथ काँग्रेसी ऑलरेडी इन टच आसा लॉट ऑफ देम आर वॉन्टिंग टू जॉइन अस इवन लॉट इन सत्तरी ऑल्सो फॉर दॅट मॅटर दे आर वॉन्टिंग टू जॉइन अस ते म्हणटा कितें आमी आरजीक जॉइन जाल्ले एक विचारधारा धरून की बाबा हे एंटी बीजेपी हे ते आज ते तशें ना आनी आज आमकां रियलायज जाला की द ओन्ली ऑपोजिशन आनी कोण सत्तेर समज बीजेपीक हारोवपाक शकता जाल्यार ते काँग्रेस आहा आनी त्या खातीर आमचे कडेन निमाणो प्रश्न आसा अर्चित शांताराम नायक ह्या इलेक्शनाक 2027च्या इलेक्शनाक उबो रावतलो हांव क्लियर सांगता आय एम अ ऑर्गनायझेशन मॅन हांव म्हाजो हेतू ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक सगळे जर इलेक्शनाक रावले ह्या इलेक्शनाक की जाल्यार देन आय डोंट नो वॉट इज गोइन टू हॅपन बट आय एम नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन्स आय एम व्हेरी क्लियर आय सेड दिस इन माय फर्स्ट डे ऑल्सो माय पॉइंट इज टू मेक शुअर our Congress candidates win. My point is to make sure our organization builds. My point is to make sure की काँग्रेस आणि गोंयकारांची जी सरकार आसा गोंयांत जी लोकांक जाय ती सरकार येवपाक जाय त्या खातीर हांव समज एकूच मतदारसंघान सीमीत जालो जाल्यार माय फूल कॉन्सन्ट्रेशन वील बी देर आमकां गोंय बरें भोंवचें पडटलें यात्रेक भोंवचें पडटलें अदरवायज भोंवचें पडटलें सो दीस टायम आय एम नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बट डेफिनेटली वेन द ऑपॉर्च्युनिटी रायट ऑपॉर्च्युनिटी अरायझीस आय वील 100% कंटेस्ट अर्चित शांताराम नायक तूं म्हजे कडेन बरो उलयलो आनी तुजे बद्दल एक आस्थाय म्हाका आशिल्ली पयलींच्यान सो आमचो हो संवाद इल्लो म्हाका दिसता लोकांकूय आवडटलो अशें हांव दिता तूं खूब फ्रँकली उलयला ऑर्गनायझेशना बद्दल गोंयच्या पॉलिटिक्सा बद्दल युथाक पॉलिटिक्स कितलें जाय यूथ पॉलिटिक्स समजता काय कितें आनी युथाक गोंय परिवर्तनाच्या दिशेन व्हरपा खातीर पॉलिटिक्साचो एक हत्यार म्हणून वापरूंक ते तयार आसात काय कितें अशे वेगवेगळे मुद्दे आमी चर्चेक गेले फुडले तुजे पळय जे कितें कारकीर्द आहा ताका हांव यश आवडटाच पूण तुजी जी पळय वाटचाल आनी तुजी पळय जी प्रवास आसा ताजेरूय आमचें बारीक लक्ष आसतलें आनी तुका आमी यश आवडटात पॉलिटिक्स गोंयचे बदलपाक जाय काँग्रेस हाडटलो बदल जातलो अशें नासता तें पूण यूथ काँग्रेस म्हणून यूथ म्हणून राजकारणाचेर प्रभाव घालप आनी तो अर्चित नायक कितलो घालता हाजे कडेन लोकांचें बारीक लक्ष आसा कारण शांताराम नायकाचो चलो म्हणूनय तुजे कडेन लोकांची नजर लागल्या धन्यवाद तूं आमच्या ह्या कार्यावळीन आयलो धन्यवाद थँक्यू पळयत रावात गोमंतक टीव्ही मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11